नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां एक प्रश्न पडलो आसतलो की आज आमी सोमाराक डिबेट कित्याक करतात. ताजें कारण म्हळ्यार जेन्ना राजकारणा भितर उलथापालत जाता ती मागीर गोंयाकच न्ही, गोंयच्या शेजारच्या राज्यांत सुद्दां आसूं, गोंयकारांनी इतली तरेची हे सगळी गजाली पळयल्यात की आमगेले गोंयांतले आदवोगाद ह्या गजाली भितर एक्सपर्ट जाल्यात. सो आज जे महाराष्ट्रा भितर चल्लां ताजी बाबा भवितव्य कितें, ताजें राजकारण कितें, ताजो कायदो कितें आनी मुखार फुडें हें खंय वचपाची गाडी, हें जर जाणून घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयांतली जे कायद्याचे तज्ञ आसात जाणी मर्जर स्प्लीट ह्यो सगळी गजाली 1/3 2/3 मागीर एकटोय राजिनामो दिवन वता, दोग जाण राजिनामो दिवन वता, सगळी गजाली पळयल्यात. त्या मनशाक घेवन आमी ठरयलें की अशी डिबेट करया आनी लोकां मुखार एक सामकें साद्या सोंप्या भाशे भितर मांडया की हें चल्लां तें कितें, ताच्या राजकारणा भितरय या आनी ताच्या कायद्या भितरय या. चार मानेस आसात स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयांतले एक नामनेचे राजकीय विश्लेशक आनी आदवोगाद सिद्धार्थबाब सामंत. सिद्धार्थबाब वेलकम. दुसरे आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट यतीश नायक. तिसरे आसात गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट आनी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अविनाश भोसले. आनी एक चवथे जे आदवोगाद न्ही पण तांचो म्हाकाच आदार आहा ह्या पॅनलाचेर ते गोंयांतले ज्येश्ठ पत्रकार आनी जाणी ही सगळी उलथापालती कितलेशेच फावटी आपली करियरा भितर पळयल्यात ते गुरुदास बाब सावळ. सावळ बाब, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता कारण फाटली 2 डिबेट जाली म्हजी पॅनलाचे इतले आदवोगाद आसात की म्हाका मातसो तुमचे सारके मनशाचो आदार जाय. सो तुमी जेन्ना हें पळयलें आतां ही स्प्लीट न्ही वो मर्जर न्ही पूण हें नवीन कित तरी ते कायदेतज्ञ आमी विचारया. पूण एक पत्रकार म्हूण तुमी जेन्ना हाजे कडेन पळयतात तेन्ना ह्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयता ह्या गजालीच्या? न्ही, अजित पवार जे आसात पळय ते शरद पवारचे पुतणे आनी ताका लागून हें सगळें राजकारण जाल्लें आसा. जेन्ना शरद पवाराचो राजिनामा दिलो अध्यक्षपदाचो आनी सुप्रिया सुळे आनी प्रफुल्ल पटेल तांकां जेन्ना एक्झिक्युटीव हें केलें प्रेसिडेंट म्हणून अनावन्स केलें तेन्ना अजीत दादा मातसो रागावल्लो. ते मिटिंगेंतल्यान तो उठून गेलो. निमित्त आसलें कितें फॅन नासले, एसी नासली कितें तरी म्हणून. पण ताचो जो तिडक आसली पळय, राग जो आसलो पळय तो तेन्नाच्यान खंय तरी हें जातालो. आनी मागीर ताणें तें आपल्याक जें कितें नाटक करपाचें आसलें, म्हळ्यार हांव नाटकूच म्हणटा. आज जें कितें घडलां, शपथविधी जो जाला पळय हें सगळें नाटक. कारण खंयच्याच पक्षान भाजपाक कांयच गरज नाशिल्ली कोणाक तरी नव्या मंत्र्याक घेवपाक, नव्या पक्षा मंत्र्यांक घेवपाक. तांचें सरकार बरें चलतालें. अकस्मात अजितदादा पवाराक उपमुख्यमंत्री, छगन भुजबळ मंत्री, तटकरे मंत्री असे जे मंत्री केल्यात पळय हाजी BJP कांयच गरज नाशिल्ली. BJPन हें जशें म्हणटा पळय आफोवन संकट आपल्याचे आफोवन घेतात पळय अशें घेतिल्लें आहा. आनी तांची एक मूळ उद्देश असो आसा की लोकसभा निवडणुकीत भाजपाक महाराष्ट्रांतल्यान 40 ते 45 सीट मेळोवपाचे आसात. आनी तांकां दिसता की हे आतां सगळे आयल्या पळय दे आर टॉल लिडर्स. अजितदादा पवार म्हण, छगन भुजबळ तर महाराष्ट्रांत खूब ताका मानपी लोक आहा. परंतु छगन भुजबळाची जी परिस्थिती आसली पळय कांय दिसां पयलीं, कांय म्हयन्या पयलीं ती पळयलेल्या भाजपान त्या घेतलो कसो आनी तोय बी आपूण हाडून तो काय मागूंक वचूंक नासलो न्ही. अशें म्हाका दिसता की भाजपान कित्याक करपाचें. तुम्ही म्हणटात आज सगळ्या फाटल्यान लोकसभे निवडणुकीचें गणित आसा. हय एकच हे राज्याचें राजकारण न्ही, हांगा राष्ट्रीय राजकारणाचो फोकस चड आसा. करेक्ट. सिद्धार्थ बाब, तुमी कशें पळयतात राजकारणा कडेन? आनी एक कायदेशीर गजालीचे मागीर या, पण ह्या घडणुकेच्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयतात? काही दिसा पयलीं ते एकनाथ शिंदे गट आनी ते जे राजकारण जालें आनी ती जी परिस्थिती आशिल्ली न्ही ते MLAs जशे उद्धव कॅम्प सोडून BJPच्या वाटेन गेले. आनी देन देर वॉज अ क्वेश्चन की शिवसेना म्हणजे खरी खंयची? ही शिवसेना जी उद्धव कॅम्प ती शिवसेना काय आतां जी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी आसा ती शिवसेना? हो प्रश्न निर्माण जाल्लो. ह्या परिस्थितीन आतां जर कायद्याच्या वाटेन जर गेले जाल्यार परत एकदा तोच प्रश्न निर्माण जातलो. NCP म्हणजे कितें? वेदर अजित पवार गट आसा तो NCP काय शरद पवार गट आसा तो NCP? 2 गोष्टीचेर हांव सद्या उलयतां. गोईंग बाय द पॉलिटिकल एक्युमन आनी राजकारणाचे वारे जे शरद पवाराक कळटा, ही वील बी द लास्ट पर्सन टू गो टू द कोर्ट बिकॉज ही नोज द कॉन्सिक्वेन्सीस. कोर्टान गेल्यार कितें जातलें, कोणा कडेन संख्याबळ आसा.
हाचे कॅल्क्युलेशन म्हाका दिसता शरद पवाराक जितले कळटा तितले म्हाका दिसता आनीक कोणाक कळना. सो शरद पवार will be the last person to go to the court because he knows what is going to be the consequences of going to the court. So therefore, prima facie जर पहिले जाल्यार अजित पवार has got backing of all or mostly all the elected MLAs. आता पार्टी बेरर्स आणि बाकीचे आसा ते कितले शरद पवार बरोबर आसात हे पळोवचें पडटलें. पूण थोडेच उरले अशें एकंदर ह्या चित्रा बरोबर जे कितें चल्लां एज द थिंग्स आर अनफोल्डिंग चडशे लोक अजित पवारा बरोबर आसा. आणि आता बिकॉज देर इज नो मर्जर, बिकॉज देर इज नो स्प्लीट, ऑफकोर्स स्प्लीट इज नॉट रेकग्नायज नाव, बिकॉज देर इज सो हे 2/3 प्रश्न हांगा येना. नाव इट्स अ क्वेश्चन ऑफ NCP सपोर्टिंग BJP लेड गव्हर्मेंट. सो देरफोर हातून कायद्याचो पेच प्रश्न आसा पळय तो मातसो दुसऱ्या भशेन आसा. हय आता ते एरिथमॅटीक बिरेथमॅटीक पळोवपाची गरज ना. चीफ व्हीप कोण फाल्यां जर एकदां सपोज एक नो ट्रस्ट आयले जाल्यार तातूंत वोट खंयच्या फेवरान करपाचे हे व्हीप कोण इश्यू करतलो हो प्रश्न जेन्ना येत तेन्ना येत. पूण सद्याची परिस्थिती जी केल्यात हे जितले लोक जितले स्वेरींग इन जाल्या तांचे जर पळोवपाक गेले बिकॉज स्वेरींग इनाचे जर तुमी पळयशात न्ही आतां इट इज नॉट नेसेसरी दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू अपॉयंट मिनिस्टर्स ओनली फ्रॉम रुलींग पार्टी, दे कॅन अपॉयंट फ्रॉम अपोजिशन ऑल्सो. सो देरफॉर आजची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार सपोर्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट ऑर NCP टू द गव्हर्मेंट कॅनॉट बी चॅलेंज बिकॉज दॅट कोर्ट वील नॉट गो इन टू. सो परिस्थिती महाराष्ट्रात सध्या अशी आसा की म्हणजे त्याचेर उपाय असो काय असो उरिल्लो ना. जे घडला ते फायनल म्हणून आमी वचूंक शकता. ओके अविनाश बाब, तुमचो पक्ष ह्या गजाली कडेन कसो पळयता? बिकॉज तुमी आदवोगादय बी तुमकां कायदोय कळटा राजकारणय कळटा. दोनूय दृश्टिकोनांतल्यान तुमी ह्या घडणुके कडेन कशें पळयता? पहिली गोष्ट म्हणजे कितें आसा, राष्ट्रवादीचे कदाचित कार्यकर्ते संभ्रमांत पडलेले आसा किंवा गोंधळांत पडलेले आसा. पण राष्ट्रवादीचे कॅडर जो आसा म्हणजे लिडर कॅडर जो आसा तांकां हाजी कल्पना पयलीं आसलेली. कारण ह्यो जी घडवणूक जी घेतलेली आसा घडलेली आसा हें कितें पयलींच फावट घडूं ना. आनी शरद पवारान असले धपके किंवा असले भुकंप आयुश्यांत कितलेशेच पळयला, इवन रिसंटली पळयला. ह्याच महाराष्ट्रान जर तुका वचत जाल्यार हो आमचो बाब अजित पवार 5व्या फावटी शपथविधी घेता. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो जर एक मुवमेंट जो शपथविधी जो आसा तो फांतोडेर शपथविधी जाल्लो तो. आनी एक 2.5 दिसाचो आमचो फडणवीस बाब मुख्यमंत्री जालो आनी तो डेप्युटी जालो तो एक. आनी हे ते लिंकेज जे आसा जर पळोवंक वचत जाल्यार हे त्या शपथविधीक आसा. आनी शरद पवार सक्सिडेड इन गेटींग ताजो पुतण्याक ताणें हाडलो आनी इट वॉज अ बीग लाफ. बेजिकली एक जोक केल्ले भाशेन केलो, लोकशाहीचो जोक जालो तो, सगळ्याचो जालो जोक. पण ताज्या नंतर ताजे जे पडसाद जे आसलेले ते नंतरच्या राजकारणान दिश्टी पडले. आनी एक प्रामुख्यान जे आसा कारण हांगसर जो मेन जी पॉलिटिकल पार्टी आसा हू रियली प्लेस पॉलिटिक्स इन रियल सेन्स, बाकीची फक्त दुकानां जाल्लेली आसा. सो ही जी पॉलिटिक्स खेळटा ते BJP खेळटा. तांची थिंक टँक बरी आसा, तांचें विजन बरें आसा. हांव हे ओपनली सांगता एज अ नॉट एज अ NCPचो किंवा एक पॉलिटिकल एक हांव पळयता एक राजकारण पळयता त्यातून एक सुप्रिमेसी घेतली आसा ते BJPन घेतलेली आसा. आनी तांकां पासियेंस भरपूर आसा. ते वर्स 2 वर्सां रावतले रिजल्टाक आनी रिजल्ट डेफिनेटली हाडटा. सो हाजे जे सूत्र जें आसा त्या फांतोडेचेर शपथविधी जालो आनी ताजेर रिपरकेशन म्हणजे अजून ताजें हें जावना, समाप्ती भैरवी जावना, जावपाचें आसा. हो पयलो अंक जाला. हो तुमी म्हणटात हय, तुमी ती नांदी आशिल्ली हो पयलो अंक म्हणटा तुमी. हो पयलो अंक जाला. सो म्हागेलें म्हणणें कितें आसा, जशें ताज्या नंतर इन बिटवीन जो पड्डो उठलो तियात्राचो विथ आमचो शिंदे साहेब ताका मुख्यमंत्री केलो आनी ताजो राजकीय तमाशा जालो, कोर्टानूय तमाशा जालो. इट वॉज बेजिकली अ बीग ड्रामा वीच वॉज एनेक्टेड. दे वर वन ऑफ द फॅन्टास्टीक आनी गुड स्क्रिप्ट रायटर. आयचो बरें चावळपान म्हळ्यार की आज जाला तें नाटक म्हणून. सो तुमकां आज जाला तें एक नाटक दिसता काय तुमकां दिसता की दिस इज समथींग लॉंग टर्म? हे नाटक न्हू, इट इज हेजी परिणिती जालेली तेच सांगता. स्टेज वायज वतली आनी कितलेशेच पदर हेका आसा आनी कितलेशेच पदर आहा ते दीस वता तशे उलगडटले म्हणटा तुमी. अजून सिच्युएशन क्लियर ना. हे जस्ट अ मॅटर, इट विल टेक अ वीक ऑफ टायम. कारण हाका शिंदेक तुका म्हयनो लागलो आनी ताजे प्रिसायसली 1 वर्स जालें काल काय पयर. आनी आतां सेकंड इयराक आतां आनी सेकंड इयर गजाल सुरू जाली. ओके यतीश बाब, एक आदवोगाद म्हणून तुम्ही कशें पळयतात, राजकारणय कशें पळयतात आनी सावळपान एक बरो मुद्दो काडलो.
सरकार तुमचे स्टेबल असताना अशी किती गरज पडली की ही स्टेप घेतली? कशें आसा न्ही, बारीक आमी एक्चुली कॉम्प्लिकेट करूंक जायना हो विशय. आं. सिंपल विशय हो. अजीत पवार हो महाराष्ट्रा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो. तो लेजिस्लेचर पार्टी जी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आसा ताजो तो लिडर आशिल्लो. काल सकाळी अजीत पवाराच्या घरा आमदारांची मिटींग जाली, बैठक जाली. त्या बैठकी नंतर हे घडलें. सो बेजिकली एनसीपीन एकनाथ शिंदेच्या गव्हर्मेंटान सहभागी जावन जी बीजेपी शिवसेना अलायन्स आसा तातूंत भितर ते सहभागी जाले. इज एज सिंपल एज दॅट. ते कॉम्प्लिकेट करपाचो विशय कांयच ना तो. इतले सादे आनी सोंपे म्हणटा एब्सोल्युटली बरें. की सकाळी अविनाश बाब हसताय पळय. दॅट इज वॉट इट इज. हय, सगळे हसपाक लागले पळय. तू जर क्रोनॉलॉजी पळय हय. जाल्यार इट इज दिस इन सिंपल वर्ड्स हय. की सकाळी लेजिस्लेचर पार्टीच्या मिटिंगेन ते मिटिंग जातकच देर आफ्टर दिस हॅज हॅपन्ड. अशें तांगे मत परिवर्तन He was मन the- परिवर्तन he कशें was the जालें? leader. कितें म्हणटा अशें मत परिवर्तन मन परिवर्तन तर म्हाका काय दिसना. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे कशें जालें? पळय लक्षात घ्या, हय. 2014 हय. जेन्ना शिवसेनेन देवेंद्रजी फडणवीसाक मायनॉरिटीन हाडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना राष्ट्रवादी काँग्रेसीन देवेंद्र फडणवीसाच्या सरकाराक या. पाठिंबो दिल्लो. याद आसा? जेन्ना आतां नागालँडाक 7 आमदार एनसीपीचे जिखून आयले तेन्ना ते 7 आमदारांनी एनसीपीच्या नेफ्यू रिओच्या अंडर जे सरकार स्थापन जालां एनडीडीपीचे एनडीए सरकार ताका सपोर्ट केला. आज सुद्दां म्हणजे देवेर इवन बिफोर दीस हॅज हॅपन्ड एनसीपी वॉज एलाय ऑफ एन एनडीए गव्हर्मेंट इन नागालँड. सो म्हाका व्हडलें तुमी पळय अशें हे करता तशें म्हाका काय दिसना तें. ओके ऑन दॅट पॉयंट हांव साळो मरे वता. साळो यतीशान तर सारकें आमकां ते स्कुला भितर एका वाक्यात उत्तरे लिहा बी म्हण सांगताले तशें एका वाक्याक अशें उत्तर दिलें की हे सामको सोंपो प्रश्न म्हणून Correct. हातूंत भितर कठीण कांय ना म्हण. तुमकां दिसता आमी चड कॉम्प्लिकेट करता म्हणून काय हे इतलो सादो सोंपो विशय हो? ना बीजेपीच्या मनशाक हय. हो विशय सोबत दिसपाचोच हय. दिसतलोच. हय. आनी जर कितलोय गहन आसलो हय. तर ते म्हणटाले ना सामको सोंपोत तो म्हणून. सकाळी मिटींग जाता अजित पवाराच्या घरा आनी सांजचो शपथ बी जाता. तेका कांय लागना तेका आनी हय. तेका कोणूच हें लागना म्हणजे दिल्ली हायकमांड बीजेपीचो हायकमांड आनी कोणाच लागना. आनी एनसीपीचं काही ठरयता यस आमी जॉईन जावया म्हणून. बीजेपीन कशें मान्य केलें? कित्याक केलें? गरज आसलें हांकां. आनी छगन भुजबळ म्हण इवन पवारा फॅमिली 700 कोटीचो भ्रश्टाचार केला असो जाहीर आरोप केल्लो हालींच ह्यात म्हाका लास्ट विकान हय. भाजपाच्या एका व्हडल्या नेत्यान. हम्म. आनी तांकां कित्याक परते घेतले? आतां ते जाले ते सगळे स्वच्छ जाले. हय. जेन्ना ते बीजेपीन येता पळय तेन्ना म्हाका खंयचो गोंयांत तेच घडला जाची अजून केस चालू आहा हायकोर्टान. करेक्ट. तेका आनी ती बीजेपीच्या व्हडल्या लिडरान केस घातलेली कंप्लेन केल्ली करेक्ट. आनी तो आतां मंत्री आहा आनी ताका प्रमोशन मेळत चल्ला. इवन कोर कमिटीन पावला तो पण मिनिस्टर. ऑन दॅट पॉयंट सर हांव सिद्धार्थ बाबा वता. सिद्धार्थ बाबा एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी इज दीस ओपोजिशन लिडर्स देमसेल्स गोईंग एंड जॉयनिंग अनदर पार्टी और गोईंग एंड सपोर्टिंग अनदर पार्टी. फ्रॉम अ व्हेरी डेमोक्रेटिक सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू हाऊ डिस्टर्बिंग इज दिस? any shifting of loyalties or shifting of your ideology for the purpose of power and power alone is a very disturbing term. ताच्या बद्दल एक सेपरेट डिबेट जावपाक शकता. बट ही पॅटर्न जर तुम्ही पळयले जाल्यार सगळीच कडेन जाल्लें आसा. अशें न्ही की ऑपोजिशन पार्टी तुम्ही शत्रुघ्न सिन्हाचें उदाहरण घ्या. वेन यू आर नॉट इन पावर ऑल्दो इन बीजेपी तुमकां कसलो रोल मेळना. वॉट हॅज ही डन? मागीर अरुण शौरीचें एग्जाम्पल घ्या तुम्ही. मागीर यशवंत सिन्हाचें एग्जाम्पल घ्या. सो देर हॅज बीन सेवरल पीपल फ्रॉम दीस सायड ऑल्सो दे हॅव चेंज. इंडिव्हिज्युअल्सांची उलयता जेन्ना एक विरोधी पक्ष फुडारी ते करता ताजे कडेन सर्टन कॉन्स्टिट्युशनल पावर्स आसता ऑथॉरिटी आसता हे करपाची म्हणून. या करेक्ट करेक्ट. दिस इज अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड. त्याच्या बद्दल काय आणि दुमत आसूंक शकना. आता वाय वॉट वॉज द रिजन ऑफ दीस फियास्को? आय फील बीजेपी हॅज सीन पॉलिटिकल prospects and they saw value in it.
तुम्ही जर ते लिडरशिप जर पहिले न्ही, अजित पवार इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग लीडर ऑफ मराठा कम्युनिटी आणि BJP नीडेड दॅट काइंड ऑफ लीडर फॉर द पर्पज ऑफ 2024. दुसरो गोष्ट आता तो हो ओबीसीचो लीडर आसा छगन भुजबळ, मागीर तारीक अनवर पासून बाकी सगळे जितले तेंचे लीडर आसा पळय ते प्रत्येक कम्युनिटीचे व्हेरी स्ट्रॉंग लीडर आसात. आणि तुमकां social engineering दिसता हातूंत भितर. आय क्लियरली सी आणि यू विल सी दॅम द मॅनर इन वीच दे आर इंडक्टेड, आता नंबर ऑफ पर्सन्स अँड their caste background if you see, and their political background you see, this has been done properly for the purpose of keeping 2024 elections. तुम्ही 2024 कडेनच बोट दाखयता. I clearly see no politician will be interested in 6 months or 8 months of tenure as a minister. At least the seasoned politicians like this, they would rather contest an election and try to win the next so that they can be in ruling for 5 years. Now this has been crafted specifically with 24 in mind. 24 in mind. With that there is नो डाऊट. अविनाश बाब, No doubt. हांव त्याच मुद्द्याचेर येता. आमी गोंया भितर हे दोनदा पळयलें रिसेंटली की विरोधी पक्ष फुडारीच फुट्टा, तो 2/3 म्हणटा आनी वचून मर्जर करता. घडये म्हाका दिसता जर बाबू कवळेकार आनी एक मायकल लोबो जर काँग्रेसीचे आमदार नाशिल्ले आनी ते जर खंयचे तरी स्थानीक पक्षाचे आमदार आशिल्ले आनी विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले जाल्यार तेयी वचून अशेंच सांगता आशिल्ले मर्ज आनी जायनाशिल्ले आमी ह्या पक्षाक सपोर्ट केलो म्हणून, जशें आतां सद्या नवीन ट्रेंड सुरू जाला. हाव डिस्टर्बिंग इज दीस? इट इज रियली डिस्टर्बिंग एंड इज व्हेरी अलार्मिंग. एंड बेसिकली आमी जेन्ना लोकशाय म्हणणारे जो देश आमचो आनी चड करून पार्लमेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, थंय पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा वेर पिपल्स इज सुप्रीम. लास्ट आता आमच्या शरद पवारान सांगलें, ही इज नॉट गोइंग टू द कोर्ट, ही इज गोइंग टू द कोर्ट ऑफ द पीपल. कारण हे टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो जो आता क्रायसीस जो निर्माण जाला ताका अवघे 1 वर्स आसा फुडलें गव्हर्नन्स. सो इवन इफ यू गोइंग टू विल बी तुका फुटायल जातलो एक्सरसायज आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जातले. सो ही नोज इट व्हेरी वेल. पण गोंयांत सुद्दां अशे लिडर ऑफ द ऑपोजिशन जेन्ना आसा, तुमचे स्टॅच्युटरी कॉन्स्टिट्युशनल जबाबदारी आसा आनी एक ट्रस्ट ऑफ द पीपल आसता, तो ट्रस्ट तुमी ब्रेक करून फॉर वॉट एवर रिजन इट मे बी, अल्टिमेटली यू चेंज द बेंच फ्रॉम बेंच टू ट्रेजरी, यू गो फॉर अ डेव्हलपमेंट. सो विकासाच्या नांवान जेन्ना तुमी करता जाल्यार सरळ तुमी हें न्हू, एक तुमी ताका वयता जाल्यार भाणे कित्याक लिपयता, हो मुद्दो आसा. आनी जेन्ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जेन्ना अशें कृत्य करता, इट इज प्रॅक्टिकल हॅपनिंग इन एवरी स्टेट. सो अँड हू इज इंजिनियरींग दीस थिंग? दीस आर द मास्टर मायंड, सुपर मास्टर मायंड. सो आनी ताका थ्रेट कित्याक? जशें सावळ बाबान म्हटलां, तुमकां कम्फर्टेबल मेजॉरिटी आसलेली शिंदे साहेब आसा, तुमचे शिवसेना तो ग्रूप आसा, RPI आसा तुमकां हेल्प करपाक, तो आठवले आसा, सगळे जाण आसा, इंडिपेंडंट आसा. अशें आसतना हे 40 आमदार तुमकां कित्याक जाय आशिल्ले? सो एकूच मोख जे आसा ती 2024 मदीं जेन्ना पाटणाची मिटींग जी जाली, इट वॉज फॉर फोटोग्राफ. ऑपोजिशन एकठांय येता अशें दिसलें आनी ताजे हो परिणाम. आतां बेंगलोर मिटींग आसा, सो ऑपोजिशन गॅदर जाता ते डिरेल करपा खातीर. ऑपोजिशन एकठांय येता, ही आयडिया इतली जाली तुका. सो दे आर स्कॅर्ड. ओके, यतीश बाब, रिस्पॉन्ड टू दॅट. See, first of all, law is what it is, not what we feel it should be. आता हांव कित्याक म्हणटा, हे 2/3 कॉन्सेप्ट आसा पळय, नॉट विथ स्टँडिंग वॉट इज हॅपनिंग इन महाराष्ट्र, बिकॉज थंय 2/3 कॉन्सेप्ट लागना. इट इज बेसिकली द होल पार्टी सपोर्टिंग. पण सावळ सरान उलयलें म्हणून सांगता हांव, 2/3 आतां शिंदे सुद्दां सरकार, शिवसेनेचें जे जालें पळय महाराष्ट्रान, दॅट इज वॉट हॅपन्ड इज एज पर लॉ न्ही. Your defection, anti-defection law जो आसा, that permits that 2/3. So law is what it is, not what somebody feels. No, but how disturbing this trend? I am going by the law. Everything. I am going by the law. I am going by the law. Correct. यतीश बाब, दोन We are मुद्दे. analyzing lawyer. करेक्ट. बट दोन मुद्दे आहेत. एक वेर ते म्हणतात की हे केला ते सगळे 2024ची निवडणूक दोळ्या मुखार धरून केला. No, that is not correct, because I'll tell you why. Yeah. I'll tell you why. पटनान जी मीटिंग जाली, ती मीटिंग कसली आशिल्ली? ऑपोजिशन युनिटी म्हणून ते म्हणटा, पूण इट वॉज युनिटी ऑफ whom? इट वॉज युनिटी ऑफ डायनेस्ट्स. तू जर बारीक पळयत, somebody wants to secure interest of his son. The whole party has become son centric. Somebody wants to secure interest of daughter. Whole party has become daughter centric. Somebody wants to secure interest of आणि कोण. So basically it is a family dynasty जे कोण आहा ते सगळे एका मेजार बसले आणि जेवले and decided
टू प्रोटेक्ट देअर रिस्पेक्टीव डायनेस्टी. हें सोडलें जाल्यार ती ऑपोजिशन मिटींग म्हाका कांय दिसना आशिल्लीशी. आनी बारीक जर तूं पळय द वे इन वीच Yeah. दे मेड आउट दॅट फोटोग्राफ, यू सी द फोटोग्राफ, इट विल स्पीक फॉर युअर सेल्फ. तातून द क्वेश्चन ऑफ कितें म्हणटा ते व्हेरी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन डज नॉट अरायज. तांची हे पळय न्ही तूं, परफॉर्मन्स पळय So न्ही, over a period of time. this is not a reaction to that. This is not a reaction and anything. This is a simple case. हांवें तुमकां सांगलां ते भशेन. Let us see the law as it is and let us see the facts as they stand. Okay. Now, NCP under their legislature party leader deciding to shift or deciding to pledge their support, shifting out of that alliance of Vikas Agadi whatever and deciding to pledge its support to Shiv Sena BJP combination is as simple as that. Okay. Saurabh, Avinash, then I'll go to Saurabh. Yes. Avinash, It is not as simple as that, it looks. And secondly, when you say about the question of law, when it comes, it is also the arms of law is also twisted. And it is conveniently twisted. It's for your own, and you can suit it. Because there are, on one single case, there are several such judgment of the apex courts here, which have come. So, even this politically case, you have to see in its right perspective. And here there is, what are the precedent? Why this government of under Shinde with BJP's support, why they are scared? Why you have to get, now these are the people, you had opened the doors of the prison. They were supposed to go in. This is the same Fadwani is supposed to say with the rooftop. How he is going to, अगर हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, म्हणजे आपण आकवार रावतलो पण एनसीपी बरोबर लग्न जावचं ना असं पोटतिडकीन सांगणारो मनीस हालींच 2 दिसां पयलीं अशें बारीक जर पळय जाल्यार हाच्या पयलीं काँग्रेस शिवसेनेचे कितें उलयताले, काँग्रेस आनी शिवसेना कितें म्हणून एनसीपी आणि शिवसेना एक घेऊन एनसीपी आणि शिवसेना एकामेकाचे कितें उलयताले, पार्टी म्हणून सांगपी मनीस. एनसीपी इज नॅचरल करप्ट पार्टी. आज एनसीपी क्लीन जाली, एनसीपी शिवसेना बरोबर गेली तेन्ना सारखे आशिल्ले. आता एनसीपी बीजेपी बरोबर शिवसेना बरोबर आयले तेन्ना प्रॉब्लेम जाले. नो दॅट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन. ओके. अविनाश, आज सावळोपा मरे ऑन दिस पॉइंट. सावळबाब, तुमकां एक गजाल पडटा, यतीश बाब म्हणटा ती की 2024 किंवा दिस इज नॉट अ रिएक्शन टू ओपोजिशन ट्रायंग टू कम टुगेदर. दिस इज अ नॉर्मल कायद्यान जे शक्य आहा ते तांकां बरोबर दिसता ते तांणी केलें आनी ते मानून घेवचें. नाही कायद्यान खूब गोष्टी शक्य असतात. हय. म्हणून राजकारण कितें एक नैतीक म्हणून जी बाब आसता पळय ती काही प्रमाणे मानूंक जाय. आनी बीजेपीचो जी पार्टी जी आहा आनी तो मूळ जो हेतू आसा तो सामको शिस्तबद्ध सगळें पाळपाचें. पार्टी विथ अ डिफरन्स. हय. पण हांगा यतीशान म्हटलें की हाजो आनी लोकसेवेचो कांय संबंद ना म्हणून. हें ताका उलोवंकच जाय. As a BJP spokesperson, he has to defend. I have told you what is the logic and what is the reality of Yeah. things. परंतु नैतिकता जर पळयतले जायत हय. जाल्यार कांयच गरज नासली न्ही. गरज किती आशिल्ली तुमी काय म्हणटा ती गरज गरज नसली. किती आशिल्ली. हय. जर लोकसेवेचें तुमकां जर कांय पडलेलें ना हय. म्हणजे पडलेलें आसा जाल्यार पण अशें संबंद काय ना म्हणटा जाल्यार कित्याक घेतले आतां. आनी जे मनीस सामके बदनाम आसात हय. लोकांच्या दृश्टीन म्हणा किंवा आमी जर केन्ना हय. बातम्यो वाचता महाराष्ट्रांतल्यो पेपर वाचतात तर सारकी अशें दिसतालें की भाजपान हेंकां केन्ना लागीं करचो ना म्हूण. परंतु तांकां आपोवन हाडले. सकाळी मिटींग जाली आनी दनपारां मंत्री Okay. आले. कशें घडलें? सिद्धार्थ आपूण प्रमोद आपूण हाडले बिडले म्हाका कळना. ते एकट्याय येवन तांणी तांच्या लिडरशिपा अंडर मिटींग डिसिजन घेतलें. तांचो पॉइंट कितें आहा की तांकां दिसलें की येवचें ते म्हणटात की तुमी कित्याक घेतले. घेतले. हय. Understand it. This is democracy. Everybody wants to whoever is there in the legislature, whoever is there in the parliament, they want to contribute towards nation building. I have So a they have come under the leadership of Prime Minister Modi. ओके. Pramod, I या was या slightly- सिद्धार्थ बाब. I- येस. I was एक गोष्ट slightly पळोवपाक different. जाय. तुम्ही सावळबाब तूं म्हणटा नैतिकता तांकां हांगसर हालीं समृद्धी मार्गाचेर 25 जाण मेले एक्सिडेंट जावन. तांचे त्याच दिसा एकाक हे फ्युनरल जाता, मास फ्युनरल, एकाक थंय प्रायवेट जळटा. आनी हांगसर तुमी राजकारणी लोक तुमकां जर खरीच संवेदना आसा, तुमकां जर इमोशन आसा, तुमी 2:30 3 शपथविधी घेता. ओके. आ? ओके. कसली रे संवेदना? या सिद्धार्थ बाब, या. पडलेले ना सिद्धार्थ बाब, लोकांचे. yes. समृद्धी, that's a separate topic. नो आय एम टॉकिंग द येस अविनाश बाब. येस सिद्धार्थ बाब. येस. नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे पार्टी बगट आणि तुमकां ते 40 लोकांक कितें घेवपाची गरज आसा. आय डोंट थिंक सो इट्स अ रायट ऑर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू आस्क.
दीस इज लायक सेईंग अरे तुका अदरवायज ऑल्सो 90% मार्क पडटा तुका आनी अभ्यास कित्याक तुजो खेळपाक वच मरे म्हणून पार्टी एका मनशान म्हणजे जे कोण पार्टी चलयतात त्यांनी पार्टी आपली बळकट करत रावपाची हय. नवीन लोक कोण येतात तांकां घेत रावपाचे तातूंत कांयच वायट कोणाकय ना घेवपाचें. ना ना दॅट्स अ डिफरंट कोणाकय इशू घेवपाचें. आय अग्री विथ यू ऑफकोर्स यू हय, सावळो तुम्ही म्हळ्यार कोणाक घेवचें कोणाक घेवची ना हाची एक मर्यादा आसची बट ती गोंयाकूय आसची महाराष्ट्राकूय आसची सगळीकडे हय. आसची. जाल्यार आमी अशें दिसतलें की आमी महाराष्ट्राक सांगतात पण गोंयाक ती मर्यादा विसरल्यात म्हणून तशें जावची न्ही थंय हय. बारीक जर तूं पळय जाल्यार थंय करप्शनाच्यो केसी बी कोणाचेर नाशिल्ल्यो हा. म्हाका दिसता एकूच कितें तरी आशिल्लें आनी कोणाचेर नाशिल्लें गाडा रिकॉर्ड दाखय म्हाका Pramod, Hoi, yes, Siddharth Babu, yes. let me complete. See, as far as people being inducted in your party is concerned, a good politician or a good management of a party is always strengthening your party in whichever situation. Okay. Now, one minute. Let me complete. Now, you don't have to necessarily keep 24 in mind. Of course, this according to me has been done by keeping 24 in mind. But even otherwise also, if some good leader is coming, now you may have questions about a particular person, saying that when that man is of questionable integrity, Yeah. when that man is of a dubious character, when there are several allegations, and even when you are in opposition, you are making allegations against him, and how do you take him in the party is a genuine question. There is no doubt about it. Aye, That aye. questions will be asked and it has to be answered. That's a separate. But तुमचे विधानसभेन 40 लोक आसा 50 लोकांची विधानसभा आणि 5 लोक तुमकां कित्याक जाय आशिल्ले इज दॅट इज नॉट अ फेर ओके फायनल क्विकली सावळबाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता हे प्रकरण खंय पावतलें दिसता तुमकां हातूंतल्यान कितें तरी कायदेशीर तोडगो येतलो काय निवडणूक ना हातूंत कायदेशीर प्रश्न ना कारण जे कितें घडलां पळय हय. तसो कायदो घेवनूच विचार घेवनूच ठरलेलें आसा सो डायरेक्ट म्हणटा लोकांनी ठरोवपाचें आतां आता लोकांनी लोकांच्या ठरोवपाचें. कोर्टात कोर्टात. ओके अविनाश बाब हय. लोकांच्या कोर्टात काय नॉर्मल कोर्टात आमचो एनसीपीचो जो फेस आसा एनसीपी जल्माक घातली शरद पवारान हय. अँड शरद पवार इज अ टॉल लीडर एंड इज अ फेस ऑफ एनसीपी नॉट अजित पवार Okay, okay. सो ताणें सरळ सांगलेलें आसा वी आर नॉट गोइंग टू कोर्ट वी आर गोइंग टू द पीपल्स पीपल्स कोर्ट ओके निवडणुका या सिद्धार्थ बाब लोकांची कोर्टात काय नॉर्मल कोर्टात नॉर्मल कोर्टान हे धरपाचेच ना फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कोर्टान घालपाक केसूच ना देर इज नो लोकस स्टँडी ऑल्सो देर इज नायदर एनी कॉज ऑफ एक्शन Okay. वन एस्पेक्ट ऑफ द मॅटर Yeah. पीपल्स कोर्ट फॉर शुअर बट एज फार एज शरद पवार इज कन्सर्न ही इज aging now he is not keeping well so another 1.5 year or 1 year what will be his physical status and what will be his stakes in the new election Yeah. in the coming election is questionable so therefore Okay. that gives Ajit Pawar an edge एज over ओके यतीश बाब हो विचारता सगळ्या विचारलं म्हणजे तू काय विचारता प्रश्न बट लोकांची कोर्टात काय नॉर्मल कोर्टात ना एनसीपीन डिसिशन घेवन हय. ते बीजेपी शिवसेना बरोबर अलायन्सान आयल्या इतले सिंपल प्रश्न हो आणि फुडले डेमात नाच म्हणटा तूं. आता गव्हर्नमेंट जे आसा कसलोच डेमात ना म्हणटा. अजित पवार सहभागी आसा दे हय. विल रन अ गुड गव्हर्नमेंट दे विल हय. गिव्ह गुड गव्हर्नन्स आणि फुडल्या इलेक्शनान जे आसा ते मोदीजीच्या अंडर सरकार ओके पडटलें हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सारको सोंपला जश्यो घडणुको घडटल्यो तश्यो आनीक हाजी विस्कटावणी आमी तुमचे बरें हाडत रावतले पण आज इतलेंच सिद्धार्थ बाब यतीश बाब अविनाश बाब सावळ बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार